नमस्कार. पळया प्रुडंट खबरो. म्हादय केशीत एएसजी आत्माराम नाडकर्णी ट्रिब्युनला मुखार गोयची बाजू मांडपाक उबो रावंक दिवचो कायदो मंत्रालयाचो आदेश फाटी घेवचो. मुख्यमंत्री पार्सेकाराचे प्रधानमंत्र्याच्या कचेरेक पत्र. मोगो काँग्रेसीत विलीन करपाचो केन्नाच विचार नाशिल्लो. राणे कितें उलयता ताकाच खबर. सुदिनाक लागून आज मोगो साल्वार. अच्युत उसगांवकाराची सिनियर राणेक जाप. शाणू गांवकाराच्या खुनाच्या प्रकरणाचो तपास फुडें वचच ना. पुलीस म्हणटा शाणूची बॉडी खंय शेवटून उडयल्ली. पृथ्वीराज राणे खून केशीत शाणू आरोपी न्हीच, तो आशिल्लो ड्युटेर. वाळपय सर्कलाकडेन बसयल्ली शिवाजीची मूर्ती 48 वरां भितर काडात. पालिकेची शिवजयंती समितीक नोटीस. समिती म्हणटा तांणी बसवना बसयल्या लोकांनी. पालिकेची पंचायत. आणि मुकुंद त्रिकन्नाड यादस्ती क्रिकेट सर्त भाटीकार मॉडेल हायस्कूल जिखले. फायनलीत महिला नूतनाक धाडायले. एएसजी आणि गोयचे आदले एजी आत्माराम नाडकर्णी हांका म्हादय केशी ट्रिब्युनला मुखार उबे रावंक दिल्ली मान्यताय फाटी घेतल्या उपरांत गोंय सरकारान पीएमओक फिर्याद केल्या. ह्या प्रकरणात प्रधानमंत्री मोदी हांणी मदीं पडून लक्ष घालचें आनी एएसजीक म्हादय खातीर गोंयचो आदोगाद म्हूण क्लियर करचो म्हूण मुख्यमंत्री पार्सेकारान सोमारा प्रधानमंत्र्याक पत्र बरयलें. कायदो मंत्रालयाचो आदेश फाटी घेवन एएसजीक आशिल्ली तशी मान्यताय दिवची म्हूण हे पत्रांत मागलां. आत्माराम नाडकर्णी एसीजी जाल्या उपरांत म्हादय केसीत ताका गोंयची बाजू मांडपाक परवानगी 11 जुलय 2016 दिल्ली. 3 फेब्रुवारी 2017 गोंयचे वेंचणुकेच्या एक दीस पयलीं केंद्रीय कायदो खात्यान ते आदले परमिशन फाटी घेतले. आतां मुख्यमंत्री पार्सेकारान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक पत्र बरयलां. तांणी लक्ष घालून तो निर्णय फाटी घेवचो म्हूण प्रधानमंत्र्याकडे मागलां. हांवें आजूच पंतप्रधानांक पत्र बरयलां. आजूच लेट इवनिंगाक बरयलां आनी वी हॅव अपील टू हिम टू अलाव हिम टू कंटिन्यू द टास्क. कारण रायट फ्रॉम बिगिनिंग सुरवाती पासून ताणें आमचो हो मॅटर पळयल्लो. ताणें पूर्ण सखोल अभ्यास केल्लो आसा. ताणें तेचेर इन्व्हेस्टिगेशन केल्लें आसा, रिसर्च जाल्लें आसा. ताणें 2-3 राज्यांचो त्या संदर्भात प्रवासूय केल्लो आसा. त्यामुळे जेची पूर्ण तयारी आसा, सखोल अभ्यास आसा, ताणें तें पळोवचें अशें आमकां दिसता. परत नवीन मनशा कडेन दिवन ताणें नवें चिंतचें योग्य न्हय अशें आमी एक रिक्वेस्ट केल्लो आसा. पत्रांत मांडल्यात ते मुद्दे अशे. म्हादय ट्रिब्युनला मुखार फाटल्या 3 लिटिगेशनांनी गोंयांक यश आयलां. नाडकर्णी सारकेल्लो प्रोफेशनल अणभवी वकील गोंयांक मेळचो न्हू म्हूण कर्नाटक ताका हरकत घेता. नाडकर्णी गोंयची बाजू मांडल्यार केंद्र सरकारा कडेन खंयच कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंट्रेस्ट जायना. कर्नाटक सरकार आनी राजकीय दबाव हाडिल्ल्यान कायदो मंत्रालयान हो निर्णय घेतला. हो निर्णय घेतना कायदो मंत्रालयान गोंय सरकाराक मातूय विस्वासांत घेवंक ना. नाडकर्णीक परवानगी प्रधानमंत्री मोदीच्या मान्यतायेनूच दिल्ली. ह्या खिणाक इतलो खोलायेन अभ्यास केल्लो नवो वकील मेळप शक्य ना. फाटी घेतिल्ली परवानगी प्रधानमंत्र्यान लक्ष घालून परत दिवची म्हूण पार्सेकारान मागलां. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. मोगो काँग्रेसीत विलीन करपाचो केन्नाच विचार नाशिल्लो. प्रतापसिंह राणे कितें उलयता ते ताकाच खबर म्हूण मोगोचे सुरवेचे फुडारी आदले मंत्री अच्युत उसगांवकारान राणेची विधानां खोडली. मोगोक विजन ना म्हणपी राणे मोगो सोडून खंय भरकटलो ते पळयात. भाऊ गेल्या उपरांत शशिकला ताईन खंय मोगोची वाट लायली. ढवळीकरान पक्ष तिकोवन दवरला म्हूण तो सुदिनाची तुस्त करता. कासा रिपोर्ट. विलिनीकरणाचो प्रस्न सुटले उपरांत स्वता भाऊसाहेब बांदोडकार मोगो पक्ष काँग्रेसीत विलीन करपाक तयार आशिल्लो. पूण तेन्नाचे थळावे काँग्रेस फुडाऱ्यांचो भाऊक विरोध आशिल्लो म्हूण प्लान फिसकटलो. आदलो मुख्यमंत्री आनी मोगोचो आमदार प्रतापसिंह राणे प्रुडंटाच्या हेडॉनात उलयल्लो. तेन्नाचे मोगोचे मुखेल फुडारी मंत्री अच्युत उसगांवकारान प्रुडंटा कडेन उलयतना सिनियर राणेचें विधान खोडलें. मोगो खंयच भरकटिल्लो ना, भरकटला खंय राणे.
पण विचार आसलो तेन्ना मर्ज करपाचो ना मर्ज ना पार्टी काँग्रेसी भितर मर्ज करपाचो ना 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 कशी आमी करतले काँग्रेसी प्रपोजल आसलो तेन्ना ना ना म्हाका तरी कल्पना ना प्रताप सिंग राणे कडेन समजा आतां कोण पळय काँग्रेसीन घालची गेल्ली आनी कितें केल्लें तो हांव नको तो जालो कितें म्हाका कांय कळपाना आनी एक हें केलें तेणें आतांची MGP आहा तिका विजन ना आतांचे तेंचे कडेन विजनूच ना ती खंयच्या खूब भरकट्टा असो तेंचो कोण तो समजा राणे म्हणटा तो खंय भरकटून तो खंय गेलो तो भरकटून खंय गेला न्ही खंय तो काँग्रेसी न्हय तो कसो भरकटलो तोंड आसा आमचें खूब उलोवं येता कितें कितें उलोवं न्हय उलगे रावचें सोदता एसमेर आसा एकदां चडली वाऱ्यान चल्ला ते पांय जमनीक तेका मोगो पक्ष त्रासात पडपाक भाऊसाहेब बांदोडकराची धूव शशिकलाताई जबाबदार. पक्ष तिगून उरला तो फक्त खंय ढवळीकाराक लागूनच. आतांच्या पार्टीचेर तुमचो कसो कितें कमेंट? ढवळेकारांनी त्या जावं अशा हातून उबी केली ती तें मोठें काम न्ही. जिती दवरली पार्टी हय शशिकलान ती बुडयल्ली सामकी. शशिकला बरें आशिल्ली ती मागीर पार्टी म्हणजे आपूण हांव रस्त्यान जावंक जाय हेज्या वांगडा वाद करतलो न्हय वाद केल्यार वाडटा सांगता का सारकें न्हय बाकीच्यांकूय विश्वासान धरून तरी गेल्ली ते तुका ऑपोजीट तूं वेगळी पडली ना पूण तो कसोय जालो ढवळेकार पूण तो आयिल्लो हांव म्हजे कडेन तशें मनीस वायट न्हय ते. मोगोचेर तोमणे मारपी मोगोतूच राजकीय फुडारी म्हूण जन्माक आयिल्ले. मोगोक काबार करून ते दुसऱ्या पक्षात गेले. आतां मोगो परत वयर सरता ते पळोवन ते भिल्यात आनी कितें उलयतात म्हूण सुदिनाची सिनियर राणेक जाप. अच्युत उजगांवकार सारखे त्या वेळा वयले मनीस अजून ह्या बाबतीत खूप काही सांगू शकतले पूण जे काँग्रेसीत गेले किंवा इतर पक्षात गेले आमदार आणि मंत्री जावन तांणीच ह्या पक्षाविशीं अनादर दवरला. कारण तांकां तो पक्ष आसप म्हणजे तांचें अस्तित्व कमी जावप अशें तांकां दिसता म्हणून अख्खे स्टेटमेंट ते काडटा. काँग्रेस पार्टीक रसातळाक केल्या म्हणून काँग्रेसीतले काही जे लिडर आसा ते ह्या पार्टी विशीं कितें उलयता आनी ही एकूच पार्टी अशी आसा की जी 1963 ते आज पर्यंत विधानसभेत काम करता. काँग्रेस ही पार्टी तेवटे आयिल्ल्या लोकांची एकठांय केल्ली 1919 अरस काँग्रेस म्हणून जन्मा येयली आनी एका रातींत ह्या लोकांनी इंदिरा काँग्रेसीत प्रवेश केलो. अशे सगळे युजी धाडिल्ले लोक त्या वेळा वयले आपलो पक्ष काबार करून खंय तरी आपले सादोवपा खातीर इंदिरा काँग्रेसीन गेले आनी ताचे बरोबर प्रत्येक फावटी ह्या लोकांनी जर कितें केलां जाल्यार मोगो पक्ष फोडून आपली सरकारां गेल्या. सो खंयच्याच लिडरांनी हांव राणेन अशें म्हणना खंयच्याच लिडरांक जेरेत ना मोगो पक्षाचेर उलोवपाक. कारण हे सगळे जे लिडर उलयता ते मोगो पक्षांत जन्मल्ले आनी आज तांचे धाबे धडधडले कारण मोगो पक्षान परत एक गोवा विधानसभेत गोवा लोकां मदीं जेट घेतल्या. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीश कुंकळेकार. शाणू गांवकाराचे कथीत खुनाच्या प्रकरणाचो तपास फुडें वचच ना. पुलीस अजून ताचो सापळो मेळटा काय सोदतात. शाणूची बॉडी इबाड जावंक नाशिल्ली, ती खंय शेवटून उडयल्ली. पृथ्वीराज कृष्णराव राणेच्या खून प्रकरणात शाणू आरोपी न्ही, तो त्या दिसा ड्युटेर आशिल्लो म्हूण पुलीस सुत्रां सांगतात. शाणू ना जाला म्हूण कंप्लेन 5 दिसां उपरांत ताचो व्हडलो भाव चंद्रकांत गांवकारान केल्ली. चंद्रकांत सालेलीचे 2005 प्रकरणात आरोपी. विश्वजीत कृष्णराव राणेचे ड्रायव्हराच्या सांगण्या प्रमाण शाणूची बॉडी सोदपाची पुलिसांची मोहीम चल्ल्या. विश्वजीत कृष्णराव राणेकूय चौकशेक खंय आपोवंक शकतात.
घेऊया एक ब्रेक.